आम्ही गोडा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाता तुझी गोडा उल्हासान जेवढा तुझ्या सुंच्या जेवढा तुझ्या सोमिया पूर्वेन आम्ही आल्या भक्ती मोठा तुका आम्ही सीता काळचा लोना एक तुझी स्तुती गाता वरदान विधान तुका आम्ही भेटता येता आम्ही मोडा संतोषा सोमिया समोर तुझा गाता स्तुती मोडा उल्हासा जेवढा तुझा सुविचार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमूह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे असो. मोगाच्यानो शुक्राराचो दीस जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो असो. आज आमी प्रत्येक रितीन माग्या ह्या संवसारांत आसच्या सर्व राजकीय फुडारी तशेंच अधिकारी तांचें काळीज जेजूच्या भोव पवित्र काळजा सारकें जावं आनी कशें जेजू आयच्या सुवार्थेन आमी पळयता एका पिडेस्ताक गूण करता तशेंच आमचे अधिकारी आमचे फुडारी लोकांक गूण करतले तसले व्यक्ती जावन दी म्हूण मागया. ह्या पवित्रतेन फावते बरें वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगेन सदांच सांकवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या सोम्या Krista kakulka Krista kakulka Somya kakulka Somya kakulka. प्रार्थया. भोवकन वेळा बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या त्रेगांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताच्या सासणीक सडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप.
अब्राम 1900 वर्सां प्रायेचो जाताना सर्वेस्पोर अब्रामाक दृश्टीक पडलो आनी ताका म्हणालो, हांव एल शद्दाय म्हणजे पर्वताचो देव, म्हज्या दोळ्या मुखार सुकी विणे चल. तुवें म्हजो सल्लो पाळिजय, तुवें आनी तुजे संततेन तुजे नंतर सस्तीच्या सस्तीक होस जावन आसा तो सल्लो म्हजे आनी तुजे मदें आनी तुजे उपरांत तुजे संततेन पाळिजय जाल्लो. तुमचे मदल्या सकट दादल्यांक सुन्नात करिजय आनी तुजे पतीन साराय विशयांत उलोवचें जाल्यार तिका साराय म्हूण आपयनाका, पूण सारा म्हणून आपय. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे तावन तुका एक पूत दितलो. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे तावन जनांका उत्पत्त जातली आनी पर्जाचे राय तिचे तावन उपजतले. अब्राम साश्टांगी पडलो आनी हांसून आपणा भितर म्हणूंक लागलो, 100 वर्सां प्रायेच्या म्हाताऱ्यांक भुरगीं जाय तुवें आनी 90 वर्सां प्रायेची सारा आवय जाय तुवें. आनी अब्रामान देवाक म्हळें, इस्मायल तुजे मुखार जियेल्यार पुरो. देवान ताका म्हळें, ना, साराक तुजे बायलेक एक पूत जल्मतलो आनी तुवें ताका इजाक म्हणून नांव दवरिजय. ताचे लागीं हांव एक सल्लो करतलो, ससनाक बाळटा तसलो सल्लो तो, आनी हांव तसो आनी ताचे उपरांत जियेतले ताच्या संततेचो देव जातलो. इस्मायला विशांत हांवें तुजे मागणें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे सुफळकन ताची संतत वाडयतलो. तो 12 राय कुंवारांचो बापय जातलो आनी हांव ताचे एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण येता त्या वर्सा ह्याच वेळार सारा जल्म दितली, त्या इजाका लागीं म्हजो सल्लो हांव करतलो. अब्रामा लागीं उलोवन काबार जाताच देव ताका सोडून वयर गेलो. देवाचे उतर हे, देवाचे उडकार. श्लोक. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस आनी तुजे सगळे नंदन जातले. श्लोक. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्यांक असले भाग फावो जातले. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पोतीन फलदायक दाखवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारके वाचतली. श्लोक. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्यांक असले भाग फावो जातले. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्यांक असले भाग फावो जातली. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो. सगळे तुज्या जिवितान जेरुसलेमाचे सुबामपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक. सर्वेस्पराची बेबिरांत असलेल्यांक असले भाग फावो जातले. उद्गार. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे जय. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे जय, सर्वेस्पराचे जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्या वापरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. दोंगरार तावन जेजू सेकला देंवतस लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान गेलो. तवळे कोडकार येवन ताच्या मुखार सरपडलो आनी म्हणालो, सायबा, तुका मौन आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलें आनी म्हळें, म्हाका मौन आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें
तो जेजून ताका सांगलें, पळय हें कोणायकी सांगा नाका, शिदा ह्या जाका लागीं वचून ताका दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण रुजवात समेस्तांक मेळच्याक मोयजेन फर्मयल्ली काणीक भेटय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. एप्रिल आनी मेच्या म्हयन्यांत आमच्या देशांत कितें सक्कड घडलें तुमकां कळीत आसा. व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रत्येक रितीन दिल्ली, मुंबय, इंदोर, भोपाल, बँगलोर, चेन्नई ह्या गांवांनी प्रत्येक रितीन लोक कोरोना पिड्याक वळख जाताना तांकां ऑक्सिजन उणें पडलें. खंयच्याय हॉस्पिटलाक गेल्यार थंयसर बेड आसल्यार ऑक्सिजन सिलिंडर नात, वेंटिलेटर्स नात. त्या दाळा कितें घडलें, थोड्या बऱ्या काळजाच्या मनशांनी तांचे कडेन सडीत ऑक्सिजन आसल्यार वा सडीत पयशे आसल्यार ऑक्सिजन तांचे थंय काडूंक सकत आसल्यार तांणी तांकां कितलें पावता तितलें काडून हेरांक दिवंक ती फुडें सरतात. तें कशें करतात तीं? ट्विटर, फेसबूक, वॉट्सॅप असल्या जालतानांचेर म्हजे कडेन सड वा इतलें सिलिंडर आसात ऑक्सिजन, म्हजे कडेन इतलेच ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आसात, कोणाक म्हणी गरज आसल्यार म्हाका ट्विटरार ट्वीट करचें म्हणटात, माहेत दिवचें नाका म्हाका गरज आसा म्हणून. तशेंच वॉट्सॅपार नंबर दिल्ले आसा, त्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करा, तुमकां ऑक्सिजन खंय लग्गी आसा थंय आमी येवन पावीत करता म्हूण तांणी एक नेटवर्क, एक जालताण तांणी आरंभ केल्लें आसा. आनी तशें जावन कोणी एक चेन्नईच्या कोनशांत मेसेज करून म्हाका अती गरज आसा ऑक्सिजनाची म्हणटाना दिल्लीवाल्या कडेन सडीत आसल्याक ताका कोणी चेन्नयांत वा बँगलोरांत वळख आशिल्लीं आसल्यार तांकां ते माहेत तक्षण दितले आनी थंय तांकां वचून गरज आशिल्लें ऑक्सिजन वा ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर तांकां पावीत करतले. असलें घडीत घडिल्लें आमी सबार पळयलें, 1-2 न्ही, शंबरांनी. आमकां ह्या घडिता जावन कितें कळटा, लाखांनी लोकांक ऑक्सिजन गरज आसल्यार थोड्यांनी फुडें सरून आमकां ऑक्सिजन गरज आसा, आमकां कशें मेळटा म्हूण चिंतून ह्या तांच्या इश्टां सयऱ्यां कडेन विचारन कोणें तांकां सांगल्यार ट्विटरांत ऑक्सिजन आमी ट्वीट केल्यार वा मेसेज केल्यार आमकां ती दंड दितात म्हूण सांगिल्ल्यान तांणी तशें केल्लें आसा. आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता जेजूक मेळूंक हजारांनी लोक येतले आनी तेंच आमी आज पळयता जेजू दोंगरांतावन सेकला देंवन येताना व्हड लोकांचो व्हड जमो आसलो आनी खंडीत जावन त्या जम्यांत आशिल्ले लोक थंयसर आयिल्ले जेजू तावन बरेंपण जोडूंक, जेजू तावन शिकोवन मात्र शिकोवंक वा ताजे तावन समजणी घेवंक मात्र न्ही, जेजू गूण करता म्हूण तांकां कळीत आशिल्लें. आनी तसले मनीस मात्र थंय सडीत जावन येतले आनी तांच्या मदलो एकलो कोडकार आशिल्लो आनी ताका कळीत आशिल्लें म्हाका पिडा आसा आनी हो जेजू क्रिस्त खंडीत जावन पिडा गूण करता. ताका कळीत आशिल्लें ताच्या सैऱ्यांनी वा ताच्या इश्टांनी सांगला जावन आसूं पळय जेजू गेल्ल्या गेल्ल्या हडल्यांनी गेल्ल्या गेल्ल्या गांवांनी लोकांक गूण करता, पिडेस्तांक गूण करता. आनी हो कळीत आशिल्लो मनीस त्या लोकांच्या मदें हजारांनी आशिल्ले आसूंक पुरो, तांकां गूण जावंक आशा आशिल्ली, पूण प्रयत्न केल्ले आयच्या सुवार्थेन आमकां पळोवंक मेळटा एकलोच. आनी ताचे थंय पातयेणी आसा, तुका खुशी आसल्यार तुका मन आसल्यार म्हाका गूण कर. आनी जेजू वय म्हाका मन आसा, तूं नितळ जा म्हूण सांगता. जेजू बरेंपण हाडटा तसलो, कित्याक ताचें काळीज देवाचें काळीज मोवाळ दयाळ
आयच्या पहिल्या वाचपांत आमी पळयता देव अब्राहमाक आशिर्वाद दिता. कालच्या दिसाच्या पहिल्या वाचपान आमी अब्राहमाची जिणी चरित्रां पळोवंक गेल्यार तो दुखाक घालयता देवा मुखार. त्या दिसांनी अब्राहमाच्या दिसांनी हजारांनी ग्रेस्त मनीस आशिल्ले, पूण देवाक सोदून गेल्लो, देवा तावन बरेंपण आशेल्लो, देव म्हाका खंडीत जावन बरें करता म्हूण आशेल्लो अब्राहम. आनी ताणें दुखांक गळून कितें म्हणलें, हांवें आस्त बदीक आनी इतलें सकट केलां तें म्हज्या भुरग्यांक वचना, म्हाका भुरगीं नात, बगार म्हज्या गुलामाच्या भुरग्यांक वेता, ताच्या संततीच्यांक वेता म्हूण तो दुखाक गळयतना देव ताका सांगता भियेनाका, हांव तुका आशिर्वाद दितां, हांव तुका एक भुरगो दितां. आनी आयच्या पहिल्या वाचपान तें आमी पळयता, परत एक फावटी कालच्या वाचपान आमी पळयता इश्माईल ताका एक भुरगो जाता. पूण अब्राहमाक आणखी समाधान ना. इश्माईल ताच्या बायले सोपूत न्ही, बायलेच्या गुलामा सोपूत. आनी आज परत एक फावटी तो देवा कडेन आशेता. ताका 100 वर्सां उतरल्यांत, साराक 90 वर्सां उतरल्यांत. त्या परिस्थितीन भुरगीं खंडीत जायनात म्हूण तांकां कळीत आसा. तरी पूण देवाचेर पाती आनी 2 ती मागतात प्रत्येक रितीन अब्राहम. आनी ताणें मागल्या प्रमाणे सर्वेस्पर देव तांकां दिता. आमच्या जिणेंत सबार कश्ट दूख आमकां येता, त्या वेळार आमी कितें करता, देवाच्या सोदनेर वेता गी, देवा कडेन दुखां गळून मागता गी, आमकां बरें कर, आमकां गूण कर, आमकां नितळ कर म्हूण आमी मागता गी. वा देवान आमचेर शिराप घाला दिसता, वा हेरांनी आमचेर शिराप घाला दिसता म्हूण तशें जियेता. प्रत्येक रितीन आज जेजूच्या भोवभोवीत काळजाक समर्पण दिल्लो दीस आमी मागया. संवसारांत बरेंपण आशेतलीं साबार जाणां आसात, पूण तांकां खंयच्या परिस्थितीन कोणा कडेन बरेंपण जोडूंक जाय, मागूंक जाय म्हूण कळीत ना. असल्या परिस्थितींत आमच्या सरकारांत आसचे फुडारी, मुखेली, अधिकारी हे असले लोकांक जेजू बरी लोकां जमे मदें कोणाक कितें गरज आसा तें ती आपणायतल्याक वळखूंक प्रयत्न करूंक जाय आसची कृपा तोच सर्वेस्पर देव जेजू मार्फत दिवं म्हूण आमी मागया. C7. Bapa, oh wundo gowanso, moksitau Bapa, hiwai na cikal, amin Tuhan, kan gitu sergiच्या राया आमची ही काणी भेटैता आज तुका मोघाची योचिताव बापा हो wundo gowanso moksitau Bapa hiwai na cikal amin Tuhan. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमी तुका भेटयता ती देणीन तूं पवित्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान
बहुदयाळ बापा, उतरावर त्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटून आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी. हे मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आविधी सर्वेस्परातै भूभाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. भयशामी करू बाबो सर्वेस्परा पवित बापा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्वकार्य आनी सर्ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमच्या खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडोळ्यांतलें वाडलें रगत आनी उदक जिवीत दिताल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली जर. सोडवणेच्या जरीन संतोसांतान बागोवच्याक आपल्या विद्येल्या काळजांत सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर सरकारी संसार भरला तुझ्या सगळी तुका जय, सगळी तुका जय. सगळी तुका जय 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 जय. सगळी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता जगाच्या सगळी तुका जय 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 जय. सगळी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी
यात्रिकामी सर्जवसा बसल्या तवत पयण करता तुझ्या दारार पातयेता तुझी ससाय मागता. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन कालतेपणी आमी तुज्या लागीं मागता. तुज्या परिमीत काकुळतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमच्या काळजांत खंचय आनी सर्गार्थाचे महिमेची भागीदार आमकां कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालून आमेन. पोसोन्यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची बडकार. मान तुका राणये विमोळणी तळी मागता तुझीच करगे आमकां तुझीच माये मोगाळी शिकय आमकां माये शिकय सर्वायतांचेर वरोंक जाय शेगुणाचो मारोग दाखय पावय सर्गाक व्हरून शाबी. संता क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सतमंतान देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भीन सांबाळलो हांव कुवारमर्यादांत जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवांत जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तेन्ना जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मुक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वथा आमेन. दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू म्हळ्यार मागतना रगत गमेता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता
तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवाड. सुमेस्त आत्म्यांक सर कर तुजी काकुळतीची अधिक गरज असल्यांक सरगारून पळय. दुसरो मिस्तेर सुमी जेजू कांब्याक बांदून जरबानांनी मारतात. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका आपूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मावपियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मावपियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मावपियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मावपियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मावपियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मावपियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मावपियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मावपियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मावपियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माया मावपियांक खातीर विनंती कर आतां
आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जसो आदीन तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ये मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, एम कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस्त आत्म्यांक सर कर, तुजी काकुळतीची अधिक गरज असल्यान सर्गारून पावय. तिसरो मिस्तेर, सुमी जेजूच्या मस्तकार कांट्यान मुकुटसान शितात. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आणि आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमो पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमो पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमो पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमो पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमो पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमो पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमो पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमो पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माई, आमो पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ए मुजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, एम कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस्त आत्म्यांक सर कर, तुजी काकुळतीची अधिक गरज असल्यान सर्गारून पावय. चौथो मिस्तेर, सुमी जेजू कल्वार पर्यंत कुडीस वाहून वता. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम आपयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम आपयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम आपयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम आपयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम आपयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम आपयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जगशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम आपयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सुमी तुझे
संगातात श्री आम्ही तेतून सदैव आणि सदैवी फळ जगशीचे जेजू Bagaimana Maria dewaची माया मापियांगा तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगातात श्री आम्ही तेतून सदैव आणि सदैवी फळ जगशीचे जेजू Bagaimana Maria dewaची माया मापियांगा तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपेन भरले समी तुझे संगातात श्री आम्ही तेतून सदैव आणि सदैवी फळ जगशीचे जेजू Bagaimana Maria dewaची माया मापियांगा तेरविनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसा देन तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मुजा जेजू आमची पातकाम कांबोक्षी एम कोणाच्या उद्यांतले आमका निवाड सुमे सातम्यांक सरकर तुझी गरज असल्यान सरगारून पावय पण सोमिस्तेर सोमी जेजू कुर्सारूम कळून आपल्या मायमुखार प्राण करता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळेम पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमो बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तसं आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मुजा जेजू आमची पातकाम बक्षी एम कोणाच्या उद्यांतले आमका निवार सोमेस्तज्ञान सरकार तुझी काकुलतेची आदी गरज आसयांक सरगारवन पाय. नमाननीय काकुलतीचे मय नमान आमच्या जीवा अमृताने भरोशा तुका आम्ही ओला मारता आम्ही परदेशी वेची बाळका या दुखाच्या कोणांत असता आस्कार उस्कार सण आम्ही तुका हृदान करता तर तू आमचे शिकाय ते तुझे काकुलतीचे दोळे आमचेर भरती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अंकुवारी मरिये भगवंती देवाची माया मापासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावस आमच्या खातीर.
Sumyaka kultamchikar, Sumyaka kuldamchikar, Kristaka kultamchikar, Kristaka kuldamchikar, Sumyaka kultamchikar, Sumyaka kuldamchikar, Krista ikamka, Krista ikamka, Krista dayena ikamka, Krista daina ikamka, सर्गींच्या देवा बापा ka kuldamchikar, देवा पुता संसाराच्या तारोका ka kuldamchikar, देवा पवित्रत्म्या ka kuldamchikar, शांतीसी मात्रिंदादी एकाच देवा ka kuldamchikar, भाग्यवंती मोरये amapasot vinatigar, भाग्यवंती देवाचे माये amapasot vinatigar, भाग्यवंती अंकुवारीचे अंकुवारी amapasot vinatigar, ख्रिस्तचे माये amapasot vinatigar, पवित्र सभेचे माये amapasot vinatigar, काकुलतीचे माये amapasot vinatigar, देवकृपेचे माये amapasot vinatigar, भरवशाचे माये amapasot vinatigar, भवनी तळी अंकुवारी amapasot vinatigar, भवनीस कळवंती माये amapasot vinatigar, कथनातले माये amapasot vinatigar, अपोट माये amapasot vinatigar, मोगा पात्र माये amapasot vinatigar, विचित्र माये amapasot vinatigar, सुबोधिनी माये amapasot vinatigar, रसनराचे माये amapasot vinatigar, सडबोंदराचे माये amapasot vinatigar, भूषणी अंकुवारी amapasot vinatigar, मानपात्र अंकुवारी amapasot vinatigar, परगटून फौसल्ले अंकुवारी amapasot vinatigar, पदवीदार अंकुवारी amapasot vinatigar, दयाळी अंकुवारी amapasot vinatigar, विश्वासी अंकुवारी amapasot vinatigar, नीतीच्या आरशा amapasot vinatigar, जाणवयाच्या सिंहासना amapasot vinatigar, आमच्या संतोषाच्या कारणा amapasot vinatigar, आत्मिक पालगना amapasot vinatigar, मान फौसल्या पालगना amapasot vinatigar, भक्तीच्या अपरिमित पालगना amapasot vinatigar, गुप्त गुलोबा amapasot vinatigar, दाविदाच्या बुरसा amapasot vinatigar, दाडियाच्या बुरसा amapasot vinatigar, सुवर्णाच्या मंदिरा amapasot vinatigar, सोल्याच्या अर्का amapasot vinatigar, सर्गींच्या दारवट्या amapasot vinatigar, फांत्याफराच्या नेकेत्रा amapasot vinatigar, पिडेस्तंचे भलायके amapasot vinatigar, पातक्यांच्या आश्रया amapasot vinatigar, तळांतर वेतेल्यांचे शेकाये amapasot vinatigar, दुखीस्तंचे बुसावणे amapasot vinatigar, ख्रिस्तवांच्या आधारा amapasot vinatigar, भडव्यांचे राणीये amapasot vinatigar, पात्रियार्कांचे राणीये amapasot vinatigar, प्रवादींचे राणीये amapasot vinatigar, अपोस्तलांचे राणीये amapasot vinatigar, मार्तिरांचे राणीये amapasot vinatigar, कन्फेसरांचे राणीये amapasot vinatigar, अंकुवारीचे राणीये amapasot vinatigar, समेस भक्तांचे राणीये amapasot vinatigar, साईंबाच्या कथा वेनगरबी संभवले राणीये amapasot vinatigar, सर्गिंग घेतले राणीये amapasot vinatigar, बहु पवित्र सारीचे राणीये amapasot vinatigar, कुटुंबाचे राणीये amapasot vinatigar, समाधानाचे राणीये amapasot vinatigar, देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले bogosamkaye somya, देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले dainaikamkaye somya, देवाची शिळी संसाराचे पाप काढतले kakuldamchikar, तुझी ससाई काल ए देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्या सोबत पर्व करी नका पण तुम्ही विज्ञानले आमका सदांच निभार आनंद बरीत आणि सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसोत विनादी कर Kristaच्या बसण्याने पावसाच्या खातीर माग्या ए देवा तुझ्या एकल्यास पुतान आपले जिनिये मोरणा आणि जीवनपणा वरवी ससनाच्या बाचवेचे नाम आमकां सोडून दवरला भाग्यवंत अंकार मरियेचे बहु पवित्र सज्जे मिस्तेरामिनी आळताना तांतू वाट आपल्या स्वामी पाटलाव करिसो आणि तांतू बसयले आम्ही जोडशे कर म्हूण आम्ही तुझे लागे परताव त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफात आमेन.
ताळे काळजा आमची भेटय धाव स्वादी साक्रामेंट स्वादी साक्रामेंट स्वादी साक्रामेंट तुझी देव सवकासा आमची दुःखा पुस्ता तुझे ससीम धावून येता आमची बेजाराय संता स्वादिक साक्रामेंता स्वादिक साक्रामेंता स्वादिक Sacramenta Adus absolvice Vadala modlosi Rakta tu amsodi तुझे सौम्या पाठीम रावता स्वादिक साक्रामेंता स्वादिक साक्रामेंता स्वादिक साक्रामेंता देखो रूपुड्याचे पूर्वाद्यालिश्रे Devashi Kinko Jasanyasi Amchi Jini Sunto Samchi Swadik Sacramenta Swadik Sacramenta स्वादिक साक्रामेंता हा तू आमचो विशेव वादळामधलो जीव राखताय तू आमचो देव
उसांबळ दर्यांत पैन करता तुजेर सोम्या पातयेन रावता स्वादीक साक्रामेंता. मोगाळो सोम्या जेजू, या साक्रामेंतान तूं आमचे मदें हजर आसाय. आमचो रसनार आनी आमचो देव, आमचो सोडवणदार, आमच्या साल्वासांवा खातीर कुर्सार आपलोसू जीव भेटयल्लो देवाची शेळी तूं जावन आसाय. सोम्या जेजू, तूं आज आमच्या मदें ह्या साक्रामेंतांत हजर आसाय. केदें वर्तें भाग भवारत्या तुका हांगासर देखचें आनी तुका पळोवचें. तूं जावन आसाय आमचो देव, आमचो रसनार. मनीस तुका सोदून खंय खंय वेतात, पूण तूं आमकां सोदून येताय. सोम्या, कितलो वर्तो तुजो मोग आनी हुस्को, कितलो वर्तो मोग तुजो सोम्या आमचे थंय, कितलें घालतेपण तुजे थंय. मोगाळा सोम्या जेजू, मनीस इल्लेशें आपल्या जिणेंत जोडून घेता आसतना ते व्हड म्हूण चिंतात आनी तांच्या लागीं वसजे तर सबार रेग्रो पाळी जंय पडटात, मध्यस्थ आसतात. पूण मोगाळा सोम्या, आमकां मेळच्या खातीर तूं ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलाय, आमकां सोदून तूं आयलाय. सोम्या, कितलो वर्तो देव तूं जावन आसाय, कितलो वर्तो सोडवणदार तूं जावन आसाय. सोम्या, आमकां सोदून आयिल्लो आमचो बरो गवळी तूं जावन आसाय. आज ह्या साक्रामेंतांत हांगासर तूं आमच्या मदें हजर आसाय. सोम्या, आमच्या काळजांत हांव तुका अर्गां दिता, तुका आमी दिन वाचता. सोम्या, तुजी स्तुती आमी गायता, तुजी होगळीक आमी गायता, कित्याक तुजे असलो देव आमकां दुसरो खंयच ना, दुसरो कोणाक तो मेळना. कित्याक सक्कड मनशांनी देवा लागीं वचें आनी ताच्या मागीर पयस रावन आपली भक्त उसारची. पूण सोम्या, तूं सर्गार तावन सकला भुमीचेर देंवन आयलोय, आमची सोडवण करच्या खातीर आमच्या सोदनेर तूं आयलोय. सोम्या, मोगाळो सोम्या, कितलो वर्तो मोग तुजो. हांगासर ह्या उंड्याच्या रुपार हजर आसून आमकां हर एकल्या की तुका देखूंक, तुका पळोवचे भाग तुका आमकां फावो केल्लो देव, आमचो सोडवणदार. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगाळ सोम्या जेजू, आमकां तूं भासावन रावलाय, तुजी देव सवकासाय, आमची दुकां तूं पुजताय. तुज्या सरशेन आमी धांवून येता, आमची खंत बेजाराय आमी सांगता. मोगाळ सोम्या जेजू, आज आमी ह्या सांजेच्या वेळार हांगासर आसा. हो दीस बुडोवन येता आसतना आनी रात आमकां लागीं जाता आसतना आमी हांगासर आसा. सोम्या, आमच्या फाटल्या जिणेंत तुवें वतुल्या सर आशिर्वादांक अर्गां देव आनी सांगतास, आयचो हो दीस आमकां तुवें दिवन आमकां तुवें राखलाय आनी सांबाळलाय, बऱ्या भलायकेन तुवें आमकां सांबाळलाय आनी तशेंच सर तरांच्या वायटांत तुवें आमकां राखलाय. सोम्या, आनी त्या देखून आमच्या काळीज आनी मन तुका समर्पिता. हो दीस अखेर जाता आसतना आमच्या जिणेंत घडलेल्या सक्कड संगती खातीर आमी तुका अर्गां दिता. फाटल्या आमच्या जिणेंत तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर सोम्या, आज आमी तुजो उपकार बावडटा, तुका आमी अर्गां दिता. तुवें आमचे थंय दाखयल्लें तें वर्तेपण, तुवें आमचे थंय दाखयल्लो तो मोग, तुवें आमचे थंय दाखयल्लो तो हुस्को आमी उतरांनी उसारूंक आमचे वरवीं साथ दिना. देखून मोगाळा सोम्या जेजू, आज ह्या आराधना आमी करता आसतना आमकांच आमी तुका समर्पण दिता. सोम्या, आमचें काळीज, आमचें मन, आमची चिंतना, आमच्या आलोचनो आनी तशेंच स्वादीक साक्रामेंता ह्या गितांत आमी गायलेल्या प्रमाणे तुज्या सरशी आमी धांवून येता. सोम्या, ह्या सांजेच्या वेळार हो दीस बुडता आसतना आनी रात आराम जाता आसतना आमची खंत बेजाराय तुज्या लागीं उसारता. सोम्या, आमकां तूं आयकून घे आनी तूं आमकां आयकताय म्हणलो भरवसो आमकां आसा. मोगाळ सोम्या जेजू, हांगासर ह्या आराधना आमी चलयता. आमकां तुजी आशिर्वादां मागोवन घेवंक आनी सांगातास आमच्या लागीं जायत्या जाणांनी मागोवंक विनंती केल्या. सोम्या, आनी सांगातास डिवायन वर्ड TV मार्फत आज ह्या आराधनांत जायतीं जाणां भाग घेता. सोम्या, तांची खंत बेजाराय उसारूंक तुज्या लागीं आज ह्या आराधनांत ती भाग घेतात. मोगाळ सोम्या जेजू, तुजी दिश्ट घाल हर एका भावा भयणीचेर, तांच्या मनांत आनी काळजांत कितें आसा तें सक्कड हितून जाणाय. सोम्या, तरी पूण ह्या आराधनाच्या वेळार आपली खंत बेजाराय, आपल्या जिणेचे कश्ट तुज्या पांयां तळा दवरून घेतात. मोगाळ सोम्या जेजू, हे सक्कड तूं मानून घे, ओपून घे. सोम्या जेजू, ह्या आराधनांत भाग घेतल्या हर एकल्यान तेरी तुजे कुरपेचो पावस पडोवन दी. सोम्या, आनी तांकां बरी भलायकी, संतोष, समाधान मेळोवन दी. मोगाळ सोम्या जेजू,
आज या संसारात सगळ्यांनी कंत बेजार आसा ती सडत येता सोम्या कोरोना पिड्या वरवीं सगळे आकांतात भरल्यांत आणि ताच्या मागीर असल्या भरादीक जू आमच्या पोंदा अडचत आसतना आज सक्कडी आमी तुज्या लागीं धांवन येता सोम्या आमची कंत बेजार आहे तुज्या लागीं उसारूंक आमकां हर एक लागीं तुज्या पांया तळा समर्पूंक मोगळा सोम्या जेजू आमची कंत बेजार आहे तूं आयक सोम्या मानून घे आनी आमकां कितें गरज आसा तें तुज्या उदारपणान दी सोम्या मोगळा सोम्या जेजू स्वादीक सक्रामेंता तूं हांगासर हजर आसाय आमकां हर एक लागीं तुजें दर्शन दिताय सोम्या तुझे दर्शन घेवच्या खातीर कितलेशे मनीस रानां मोल्यांनी मरुभुमीनी वचून ध्यान केलां सबार वर्सां पर्यंत पूण तूं आमकां तुजें दर्शन दिवच्या खातीर वयर सरकार तावन ह्या भुमीचेर सकल्या देंवन आयलाय आमच्या गतीन तूं एक जालाय सोम्या असलो आमचो सोडवणदार तूं वर्तो जावन आसाय तुका आमी आमच्या काळजांत तावन अर्गां दिता आमी दिन वाचता सोम्या तुजी स्तुती आमी गायता तुजी होगळीक आमी उसारता आनी आमकां आमी तुका समर्पण दिता हालेलुया 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 मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी सक्रामेंतांतल्या सोम्याक मान करूंक हांगासर सांगाता मेळ्ळें हांव स्वादीक सक्रामेंता गीत आमी गायलें आनी त्या गितांत भोव अर्थ बरीत रितीन आमी कित्या खातीर हांगासर सोम्या मुखार आसाव म्हणून आमी सांगलें आमी हांगासर आसाव आमची कंत बेजार आज उसारूं ह्या संसार म्हणल्यार दर्यांत पयण करता आसतना आमी ताज्या लागीं आमकां राख आनी सांबाळ सोम्या म्हणून मागोवंक आमी हांगासर ह्या आराधनाच्या वेळार सांगता जमले हांव आमी उसांबळ दर्यांत पयण करता मोगाच्या भाव भयणीनो फाटल्या सक्कड वर्सां प्रास आमी ह्या वर्सा फाटल्या वर्सा थावन आमी उसांबळ दर्यांत पयण करीत आसाव उसांबळ दर्यांत पयण करतल्या मनशाचें सिच्युएशन आनी ताची परिस्थिती कशी आसता लारांक शिरकल्लें तारू खंयच्या वेळार ते बुडत म्हणून कोणाकी कळीत ना जिवाच्या आकलासा सक्कडी बोब मारतात राख देवा म्हणून कित्याक म्हळ्यार तें तारू ते तडीक शाबीत पावता गी ना म्हणून गोत्तू ना कोणाकी आनी त्या देखून सक्कळी आकांतांक भिरांतीक वळख जातात आज आमची हर एकल्याची परिस्थिती आमची हर एकल्याची परिस्थिती सगळ्या संवसारांतल्या लोकांची परिस्थिती इत्त जावन आसा सक्कडी उसांबळ दर्यांत पयण करतल्या मनशाची स्थिती आसा त्या स्थितींत आज जी येतात हर एक मनीस जावं पुरो हांगासर आमच्या गांवांत जावं पुरो आमच्या देशांत आनी संवसारांतल्या सक्कड देशांनी लोक आज असल्याच आकांताक वळख जाला भिरांतीन जी येता अनसर्टनिटी ऑफ लायफ जिविताची भद्रती ना असल्या जिणयेंत आज मनीस जी येतात देखून मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या संदर्भाचेर आमी खंय वेचे कोण आमकां राखता आनी सांबाळटा सक्कडी एकामेकांतून पयस पयस वेतात तसली परिस्थिती आज आमच्या भोंवतणी आसा कोणी लागीं येनात एका वेळार आरावन धरन आपली इश्टागात आनी आत्मीयता उसारचे मनीस आज लागीं येनात ता कारण आसा हे कोरोना व्हायरसा वरवीं सक्कडी मनीस पयस पयस वेतात जाता तितलें भितर बसूनच मनशा लागीं संपर्क करता शिवाय कोणी एकामेका पळोवन आज संबंध उसारूंक आनी परगट करूंक तयार नात असल्या संदर्भाचेर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो सोडवणदार स्वामी जेजू हांगा आसा खंयचेच व्हायरस ताका एटॅक करूंक शकना खंयचेच व्हायरस ताका लागना सक्कड व्हायरस आमचो स्वामी जेजू नाश करूंक शकता फाटल्या 1.5 वर्सां थावन आमी मागत आसा स्वाम्या लागीं येदोळ पर्यंत हे व्हायरस आणखी चड आनी चड जायत येता आमकां भोगोवंक पुरो कित्या खातीर स्वामी जेजून आणखी व्हायरस काण उडोवंक ना कित्या खातीर ह्या व्हायरसाक आणखी सोलवणी जावंक ना सबार सवाल आमच्या मतींत येतात मोगाच्या भाव भयणीनो पूण आमच्या ह्या ल्हानशा जाणवया वरवीं कितें सवाल आमी विचारता त्या सवालाक स्वामी जेजू जबाब दिता कित्याक ताजी जाणवाय ताजी योजना आमच्या योजना प्रास आनी आमच्या जाणवाय प्रास वर्ती जावन आसात आनी खंडी जावनी स्वामी जेजू इस्रायल प्रजेक तांबड्या दर्यांतान उतरून हाडलो मरुभुमींत उदक आनी खाण दिल्लो तो आमचो सोडवणदार खंडी जावनी ह्या कोरोनाच्या पिडेंत तावन आमकां उतरोवन मुखार व्हरतलो
या संवसाराक या कोरोना पिडेतान उतरून मुखार व्हरतलो मोगाच्या भाऊ भयणीनो जावंक पुरो थोडो तेंप आमी ही पिडा ती फूड करूंक आसतली ती पिडा फूड करूंक आसतली जावंक पुरो आमी ह्या हेरांनी केल्ल्या सक्कड पातकां खातीर वो थोडो काळ आमी प्राजीत करूंक आसतले कशें इस्रायल प्रजेन 40 वर्सां प्राजीत केलें अरण्यान आनी कशें निनिवेच्या लोकांनी 40 दीस प्राजीत केलें तेच प्रमाणे मोगाच्या भाव भयणीनो 40 दीस न्ही मगर आणखी लांब काळ 1.5 वर्स प्राजीत जाला आमचें आणखी चड मुखार आणखी प्राजीत करूंक आसोंक पुरो पूण खंडी जावनी देव आमकां हाच्या मुखांतर नितळ करतलो आनी देखून आमचो विश्वास सोम्याचेर आमी दवरुया आमचे पातयेनी सोम्याचेर आमी दवरुया आमचे पातयेनी विश्वास अस्कत जावची नाका अस्कत जावचो नाका आमचो भावार्थ हालेलुया 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 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ ಏಕಂತಾರಸ ಮೊಗಚ ಬಾವು ಬಣಿನೋ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ कालच्या दिसा हांवें एक टेस्टिमनी पळयली एकल्याची ताच्या आदीं पळयलें ही ताणें दिवची टेस्टिमनी आनी एक फावटी पळयली ताका तुमी युट्यूबाचेर पळयला जावंक पुरो बेन्नी ताजें पयलें नांव दुसरें नांव प्रसाद म्हूण दिसता म्हाका गोतूना पूण ताज्या ल्हान प्रायर भुरग्या प्रायर तो 16 वर्सां पर्यंत आस्तमा पिडे वरवीं कश्टोवन 14 वर्सां वखदां केल्लो व्यक्ती आर्थरायटीस जाल्लें आनी ताजे उपरांत ताजे जिणेंत गुंडी आयली केदार ताणें सोम्याक आपलो सोडवणदार म्हूण स्विकार केलो आनी आपली फात्यांनी जेजूचेर ताणें दवरली तो वळू तो सगळो बदल्लो ताज्या लागीं पयशे नासले गे तो म्हणटा पूण संवसारांतल्या सक्कड 150 देश तो भोंवून ताणें काबार केल्यात 6.5 वर्सांनी केदाळा ताज्या जिणेंत सोम्याचेर पातयेनी दवरनो ताणें सोम्याक आपलो सोडवणदार म्हूण स्विकार केलो कितेंय जावं हांव म्हजी पातयेनी तुजेर दवरता म्हणून तो वळ ताज्या जिणेंत वर्ती बदलावण आयली ताजी टेस्टिमनी आनी ताजे साक्ष दिता आसतना कोणें बळ करनी वत्ता येरनी तयार करनी बगार आपल्या स्वंत काळजातावन मनातावन वाळचेत आसली ती साक्ष ती दामून दवरूंक जायना सांब पावलो कसो परिवर्तन जाल्या उपरांत सगळ्यांनी वचून सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयां साक्ष दिवन गेलो गी तेच प्रमाणे जेजूचो मोग भोगले मनीस तांकां कितलेंय दामून दवरूंक आमी प्रयत्न केल्यार ते मनीस सगळ्या वत्तडाच्या विरोध आपल्या जिणेची साक्ष दितात ती जावन आसा खरी साक्ष आनी तो म्हणलो आमी पातयेवचे सोम्याचेर आमकां बरें केल्या उपरांत न्ही आमी सोम्याचेर विश्वास दवरतो आमच्या जिणेंत देवान जेजून असरें केल्या उपरांत न्ही आमी विश्वास दवरूंक जाय पयलें असरें मागीर घडता बरेंपण मागीर येता पूण आमी पयलें सोम्याचेर विश्वास दवरूंक जाय आज आमचे मदें आमचो सोमी जेजू आसा ह्या सोम्याचें नांव आमी हरसिया कित्याक सांब पावलोन सांगच्या प्रमाणे फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत स्वर्गीय आनी भुमी हें नांव वर्तें जावन आसा ह्या नांवा परस वर्तें नांव दुसरें नांव जेजू म्हणलें नांव क्रिस्त म्हणलें नांव ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ म्हळ्यार हांव ते उबारता आनी ताच्या मागीर महिमा दिता ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ नामवा सदांच तुज्या नांवाक हांव स्तुती गायता आनी हर्सिता हे कंतार आमी गावया एक एकच चाराना आमी कंतार गावन ताचेर आमी नियाळ करया भोव अर्था बरीत कंतार हें ಘನಪಡಿಸುವೆ
ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು. हांव फातगी सोम्या आनी तुवें म्हजो मोग करन सरकारतावन ह्या भुमीचेर देवनो तुवें म्हाका जिवीत दिलें. तुवें म्हाका तुजो मोग दिलोय. कितलो व्हरतो मोग तुजो सोम्या हांव केदींच विसरूंक ना. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಬೆಳಗೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. मगच भाऊ बहिणीनो, मेघ स्तंभವಾಗಿಯೂ मोडाच्या रूपार इस्रायल प्रजेक देवान तांका थंडाई दिली आणि तांका राखले आणि सांभाळले. रातीच्या वेळार अग्निस्तंभವಾಗಿಯೂ उज्याचो खांबो जावन तांका उजवाड दिलो आणि दीस रात देव तांच्या सांगत आसलो. मोगाच्या सोम्या, तू आमचो मोग करताय आणि आमच्या हर एकल्याचे चितर तुझ्या तळवातर असा सोम्या. आणि तू आमका मेटा मेटाक तू राखताय. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು अनुमतीಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. आत्म्यात म्हज्या तुवें म्हाका दादोशी केलाय आनी म्हाका तुवें अभिषेक केलाय. सोम्या, तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून आनी म्हाका तुवें नितळ करन तुजो पूत तुजे भुरगे म्हणून आपोवचे हक्क तुवें म्हाका दिलाय. आनी सांगात आस, तुका हांवें म्हजो सोडवणदार, म्हजो बाप म्हणून उलो करचे भाग तुवें म्हाका फावो केलाय.
सोम्य जेजू केद्यावर ते भाग्य तू आमका फावो केलाय आमका मनशांक फक्त तो नितळ करणं आम्ही देवाची भुरगी आणि देवाक आमचो बाप म्हणून उलगडचे भाग तू आमका फावो केलाय सोम्य जेजू केद्यावर ते भाग तू आमका फावो केलाय ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्या जेजो अर्गा तुका तू आमकां हरी एकल्याकी पातकातावन धुवन काडणं तुज्या देवपणांत आमकां वांटो दिलाय आनी आमकां हरी एकल्याकी देवाची भुरगीं तुवें केलाय देवाक आमचो बाप म्हूण उलो करचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय सोम्या जेजू काळजांत तावन तुका आमी अर्गां दिता आज ह्या वेळार जायतीं जाणां आनी तशेंच मुखल्या दिसांनी युट्यूबाचेर आणखी सबार जाणां ह्या आराधनांत भाग घेतात ह्या सर्वांकी तुज्या आशिर्वादांनी बर सोम्या कशें ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार मनशांची पातकां तुवें भोगशिलीं आनी तांकां बरें केलें त्याच प्रमाणे ह्या आराधनांत भाग घेतलेल्या हर एकल्याकी तुजी कृपेची देणी फावो जावं भलायकेची देणी फावो जावं संकश्टांत तांकां सुटका मेळोवन दी कशें त्या कफरनामांत तुवें इसाया प्रवादाचो कवळो उक्त करणं तुवें तुजे मिसांव परगटलीं बंदनांत आसलेल्या सुटका आनी तशेंच दंडसातल्या सवकासाय आनी पिडेस्तांक भलायकी हे सकट तुवें बसयलें सोम्या आनी त्याच प्रमाणे तुज्या मिसावांत तें तुवें कर दाखयलें आज आमी पाती येता व्हडा पातयेन आनी बरोवशान तुज्या लागीं येता सोम्या आमचे कश्ट उसारून आनी सांगातास आमची पिडा शिडा आमची सोलवणी आनी आमची कंत बेजाराय तुज्या लागीं आमी उसारता सोम्या आज ह्या बलिदानांत ह्या आराधनांत भाग घेवच्या हर एकल्याचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल सोम्या तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल सोम्या आनी हर एकल्याक तुज्या कृपे देण्यान बर आशिर्वादांनी बर सोम्या जेजू तुजें नांव हरसिल्लें जावं तुजें नांव हरसिल्लें जावं सोम्या व्हंकलीक जावं तुज्या नांवाक कित्याक आमकां सोदून येवन आमची पातकां बोगसून आमकां तुवें तुज्या देवपणांत वांटो दिलाय आज आमी तुजे भाव भयणी विश्वासान हांगासर ह्या आराधन भाग घेता आसतना तुजी कृपा आमकां दी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड हर एकल्याकी ह्या आराधनांत भाग घेतल्या हर एकल्याकी पवित्र आत्म्याची सकत आज वळोन वचून दी तांचे थंय आसले सकट पिडा शिडा तांचे थंय आसले सकट वायरस आनी तांचे थंय आसले सगळे ऋणात्मक चिंतप नेगेटिव्हिजम ते सगळे पयस व्हरून दी सोम्या पवित्र आत्म्याची सकत येता आसतना कशें शीत
सगळे धैर्यान भरले की त्याच प्रमाणे या आराधनात भाग घेऊनच्या हर एकल्याचेरी त्या पवित्र आत्म्याची सकत धाड सोम्या आणि त्यांच्या त्या असले सगळे भिरांत काऊजणी दुःख हे सगळे पयस वसून दे पवित्र आत्म्याची सावळी त्यांच्यावर असून दे रक्षण त्यांना मिळवून दे सोम्या तुझे आशीर्वाद तुझी कृपेची देण आणि त्यांना भर सोम्या आणि तुझे रक्षण त्यांना फावं कर हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ वर्ता बरीत कंतार आम्ही गायले मोगाच्या भाऊ बहिणीनो ताने बिन्नी प्रसादान सांगले प्रमाणे आज आपण केदाळे घडतात पूण आम्ही आमच्या पक्षतावनो सोम्यते आमची पातयेने आम्ही दवरूंक जाय आणि ताजे नाव आम्ही ते स्तुती आणि आराधन त्या नावाक आम्ही दिवंक जाय कित्याक सोम्याचे नाव वर्ते नाव मनुष्यकुळाच्या चरित्र्यांत ते वर्ते नाव स्वर्गीय आणि भूमी वर्ते नाव ते या नावाक हर एक दिंबी मोडून फावो सांपावलून सांगले प्रमाणे थोड्या वर्सां आदीं आमच्या DSCचो आदलो विगार जनरल आमकां एक शिकोवन दिवंक आयलो आमी सेमिनारांत आसतना ताजो अनुभव वांटून घेवंक तो एका फिरगेजींत आसलो आनी थंयसर ताणें गेल्या उपरांत मस्त मिरात काडली आनी मस्त बरेंपण जालें लोक सकडी पळोवन अजाप जालो कित्याक म्हूण सांगल्यार ह्या हळ्ळेच्या एका फिरगेजींत येदे वर्ते कारबारां जाल्यान शिक्षण संस्था उदेल्यात मॉन्सिंजर फ्रेड पेरेरा ताचें नांव विगार जनरलाचें आतां देवादीन तो आनी ताणें आमच्या लागीं ताजो अनुभव वांटून घेता आसतना ताणें सांगलें हें सकडी कशें जाता हें सकडी कशें जाता गी म्हणून खंय तावन येता संपन्मुलां आनी कांय नातले कडेन हे सगळे येदे व्हडले वैवट आनी ताज्या मागीर शिक्षण संस्थे हे सगळे कशे स्थापीत जातात हे हांवें केल्लें न्ही म्हणलो तो हे हांवें केल्लें न्ही हे सोम्य जेजून केल्लें हांव ताजे हातेर जेजूक हांवें उखलून धरचो केदाळे जेजूक हांव उखलून धरता गी मेलाकेत्तुवे घनपडिसुवे वो शब्द घनपडिसुवे बहु गूंड अर्थ असो शब्द तो घनपडिसुवे म्हणून सांगल्यार घना व्हड तोर आनी तातूंत सोम्याचें नांव हांव केदाळा वर्तें करता आमी वर्तें करचें न्ही मोगाच्या भाव भयणी तो वर्तें जावन आसा आनी तें वळखून घेता हांव आनी त्या नांवाक आमची दिमी मोडता हांव ताका आमचो सोडवणदार म्हूण स्विकार करता हांव तो वळू आमच्या जिणेंत सोमी जेजू असर्य करता आमच्या जिणेंत कितें उणें आसा पळय तो तें भरती करता उदक आसलें वायन बदलिल्लें बरी आमच्या जिणेंत कितें उणेंपण आसा नेगेटिव्हिजम आनी तें ताका आमी सोम्याक दिता आसतना तो पॉझिटीव जावन आमकां बदलून दिता खाली आसलें भरती करता आमच्या जिणेंत आमी सोम्याचें नांव तें तोर करूंक जाय व्हड करूंक जाय व्हड आसा तें आमी तें वळखून घेवंक जाय आनी ताच्या स्तुती नांवाक स्तुती महिमा आमी दिवंक फावो आनी ते दळा सोमी जेजू आमच्या जिणयेंत ताजी आशिर्वादां वत्ता आनी आमकां तो राखता आनी सांबाळटा आमची संपूर्ण पातयेनी सोम्याचेर आमी दवरुया अर्द दुकुरी न्ही कितें जाता गी जायना कोण ना असल्या आपधैर्यान न्ही बगर आमच्या जिणयेच्या गुणायेतावनो आमचे पातयेनी सोम्याचेर दवरुया हान्ना तिच्या लागीं आनी कितें होगडावंक नातिल्लें सक्कडी तिका खेळटले सक्कडी तिका तामाशे करतले खेळकुळां करतले पूण तिणें कितें केलें म्हूण सांगल्यार तिच्या काळजाच्या गुणायेतावनो बोब मारली आनी ताच्या मागीर थंय आसलो याजाक म्हणलो कितलें पियेले तो म्हळ्यार तशें दिसतली ती आनी ताका देखून तिका होगडावन घेवंक कांय नातलें त्या देखून तिने काय केलं म्हळ्यार लास्ट रिजोर्ट अकरेचें साधन तिने सोम्याक देवाक उलो मारलो आनी पळया कसलें नवल ती वांसडी आसली एका भुरग्याक जल्म दिलो आनी तो पवित्र पुस्तकांत नावार्दीक जालो सामुएल तोंड दांपलें वाटेन येताल्या मनशांनी भारती मेवाक ताज्या लागीं होगडान घेवंक आनी कांय नातलें
तो मार्गादेगर बसून भीक मागतलो आणि ताणे सकडाने बेश्टायत होताना आणखी म्हटलं ताळ्यानं उलो मारलो दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणून आणि पळय केदें वरते नवाल विचित्र घडलें जेजू रावलो आनी ताज्या मागीर ताका ताणें दिश्ट दिली केदां आमच्या जिणयेंत आमी लास्ट रिसॉर्ट जावन सोम्याक आमी उलो मारता आमच्या जिणयेचे अकरेचे आकला सावन सोम्याक उलो मारता ते दाडा देव सोमी जेजू आमच्या कुमकेक येताच आमकां तो राखता आनी सांबाळटा ह्या आराधनाच्या वेळार आमच्या आकलास आमची खंत आमची बेजाराय आमचे आसाय कथा सोम्याच्या पांया तळा दवरया आमकां तो राखता आनी सांबाळटा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर आयकुया आनी त्या उतरा उपरांत एक गीत आमी गावया जबाब जावन जॉबाचें पुस्तक पोरनो चल्लो आनी पयलो अध्याय आनी ताज्या मागीर निमाणे अध्याय येतावन ही उतरां आमी आयकुचें पयले अध्याय येतावन आनी निमाणे अध्याय येतावन एका दिसा जॉबाचे पूत आनी ताच्यो धुवो आपल्या मलगड्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी दाका सोरो पियेतालीं तेन्ना एक दूत जॉबाशी आयलो आनी ताणें म्हळें बैलांक जोताक बांदिल्ले आनी गाडवां तांचे बगलेक सारतालीं तेद्वा सभेयांनी तांचेर धाड घाली आनी ते तांकां व्हरून गेले तांणी सेवकांक तालवारींनी जीवशी मारले आनी हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो तो आनीकय उलोवन आसतना आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें आकाशांतावन देवाचो उजो सकला पडलो आनी ताणें बकऱ्यांक आनी ताच्या गोवळ्यांक लासून उडयले हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो तो आनीकय उलोवन आसता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें कल्देई 3 दळांनी आयले आनी तांणी करी स्वाधीन केली तांच्या राखण्यांक तांणी तालवारीन जीवशी मारले आनी हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो तो आनीकय उलोवन आसतना आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या मलगड्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी दाका सोरो पियेतालीं तेन्ना अवचित अरण्यांतलें एक वादळ आयलें आनी तें घराच्या चारीय कोणशांचेर मारलें घर त्या तरणाट्यांचेर पडलें आनी ती मेलीं हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वाचून उरलो तेन्ना जोब उठलो ताणें आपलो दोगलो पिंजलो आनी आपले केस तासले तो धरणीर सरपडलो आनी ताणें म्हळें विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विणगो हांव परतून बेतलो सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं ह्या सगळ्या विघ्नांत जॉबान पातक करूंक ना आनी तो देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना निमाण्या अध्यायांत आमी पळयता 11 उपसंहार 11 आमी पळयता सर्वेस्परान जॉबाच्या आदल्या दिसांचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसांचेर चड आशिर्वाद घाले ताचे कडेन 14,000 बकरे 6,000 करी 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 गाडवां आसलीं ताका 7 पूत आनी तेगी धुवां आसलीं तांचे मदले पयलेक जेमिमा दुसरेक केजिया आनी तिसरेक केरनफुक्स म्हणून नांव दिलें सगळ्या देशांत जॉबाच्या धुवां इतल्यो सुंदर स्त्रियो नातल्यो आनी तांच्या बापायन आपल्या पुताक दिल्ले प्रमाणे तांकांय दायजांत वांटो दिलो हाचे उपरांत जोब 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें आपलीं भुरगीं आनी भुरग्यांची भुरगीं 4 पिळगे पर्यंत पळयलीं उपरांत जोब मातोरो जावन भोव उतर प्रायर मेलो देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार हे गीत आमी गावया सोम्याक हरसून ह्या संदर्भाचेर
जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिरा मुजी तुनी व्हार जेजू म्हाका पवित्र रक्तान म्हाका तूं मेला जेजू म्हाका गूण कर सगळी पिडा शिरा मुजी तुनी मातकी स्त्रियेन तुका भागातना पडले कष्टांत तुवें बरें केलें भागातान हांव तुका सौम्य पडटा पांयां तुज्या पडटा मातकी स्त्रियेन तुका भागातना पडले कष्टांत तुवें बरें केलें भागातान हांव तुका सौम्य पडटा पांयां तुज्या पडटा सौम्या जेजू Jesus, जिनिये मोजा सोमिया सदा वालोधी कुर्पे Jesus, जिनिये मोजा सोमिया सदा वालोधी आपुर Jesus Amolipya rukkan maka tukela Kunka Jesu maka kunka Sagripira shira muji tuniva Jesu maka Amolipya rukkan maka tukela Jesu maka gún कर सगळी पिडा शिडा मुजी तुनी मगळ सोमिया जेजू आपण हरी एकल्यांकी या आराधनात भाग घेवच्या हर एका तुझ्या भाव भयणीक आपण जेजू गुण कर जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सकट भावा बहिणी ते वाळय आपण जेजू भावार्थाना आज सकट आमचे भाव बहिणी तुका आपडूंक आश येता त्या दिसा त्या रक्तस्त्रावाच्या स्त्रियेन लिपोवन आणि भिरांतेन तुका आपडले तुझे वस्तूर आणि ती गुण झाली आज या आराधनात भाग घेवचे हर एक आमचे भाव बहिणी तुका आपडूंक आश येता सोमिया भावार्थान तुका आपडूंक आश येता सोमिया जेजू तू आपड तांकां हर एकल्यांकी आपड आमकां हर एकल्यांकी सोमिया जेजू तुझी गुण करचे सकट आमच्या भावा भयणी ते वाळून येऊन दी मोगाच्या भाव भयणीनो आज जॉबाच्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकले सुरवेच्या अध्यायाचो एक भाग आणि निमाण्या अध्यायाचो एक भाग हे पुस्तक क्रिस्तपूर्व 7व्या आणि 5व्या शेकड्यामध्ये बरयल्ले म्हणतात पवित्र पुस्तकाचे तज्ञ तोंडपाशी हे पुस्तक पवित्र पुस्तकाचे पयले पुस्तक म्हणून येता कित्याक म्हळ्यार ह्या पुस्तकांत मनशाच्या सवालाक देवाची जबाब आमकां पळोवंक मेळटा हर एकल्या मनशांतय एक सवाल आसता कित्या खातीर निरापराधी मनीस कश्ट जातात कित्या खातीर नितिवंत मनीस प्रामाणीक मनीस कश्ट जातात
हे सवाल आज मात्र नाही मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, हजारो वर्सां पयलीं आसले. आणि त्या सवालांक देवानं काळा काळार जाप दिल्या. जोब एक चारित्रीक मनीस न्ही जाल्यार त्या जोबाच्या स्थानार थोडे फावटी आमी हरयेकले आसता. त्या जोबाची परिस्थिती थोड्या फावटी आमच्या हरयेकल्याच्या जिणेंत आमकां भोगूंक मेळटा. त्या जोबाची परिस्थिती थोड्या फावटी आमच्या कुटुंबांनी आमकां भोगूंक मेळटा. आज ती जोबाची परिस्थिती सगळ्या संवसाराचेर ती पळोवंक मेळटा आनी लोक आज बघतात. जोब नितीवंत मनीस, सदांच देवाक हरसूंचो मनीस, देवा विरोध केदाळ एक उतर उसारलेलो मनीस न्ही, देवाक भियोन चलचो मनीस. आनी ताची परिक्षा जाली. जायते दंडिर्वे ताज्या लागीं आशिल्लें, जायती संपत्ती ताज्या लागीं आशिल्ली. आनी आमी पळयता अचानक एकच फावटी एकलो दूत धांवन येता आनी म्हणटा, तुज्या मलगड्या पुताच्या घरा उरलीं भुरगीं सगळ्यां सांगाता मेळून जेवतना आनी दाकार रोस पियत आसतना आनी जोत बांदलेल्या वेळार गाडवान ताजे लागीं आसून सरता आसतना सभयांचे मनीस आयले आनी तांणी सक्कड साकरांक वेले आनी खातन जीवशी मारले. आनी सांगातास ही आस्ती तांणी वेली बैलांक आनी जोतांक आनी गाडवांक ताणें सक्कड वेलें. आनी ताजे मागीर तें सांगून मूख दोंग ना आनी परतान आनी एकलो आयलो दूत. आनी तो म्हणटा, गोवळी तुजे बोकऱ्यांक सोरोन आसता आसतना थंयसर त्या गोवळ्यांक आनी बोकऱ्यांक वयर तानू उजो पडोवन सक्कड नाश जावन गेलें, जळोवन गेलें पुरा सगळें भस्म जालें आनी कांय उरूंक ना. हांव एकलो मात उरलो तुका ही खबर दिवंक. आनी तितलें सांगून मुग्धाचें जाल्यार आनी एकलो येता आनी म्हणटा, तुजी करी म्हळ्यार वणटे तांकां जतन घेवचे मनीस थंयसर तांची जतन घेता आसतना खालदेगार 3 दळांनी आयले, 3 विंगड विंगड ग्रुप करून आयले ते. आनी तांणी कितें केलें म्हूण सांगल्यार त्या कर्यांक वणट्यांक तांणी वोंड वेलें आनी तांकां रातच्या त्या राखवल्यांक तांणी खातन जीवशी मारले तालवारींनी. आनी तितलें सांगून मूख दोंग ना. आनी एक व्हड आकांताची खबर थंयसर आनी एकलो दूत हाडलेलो आनी ती जावन आसा, तुजे पूत आनी दुव सांगाता बसून जेवता आसतना आनी दाका रोस पियेत आसतना अरण्यातान मरुभुमीतानू एक व्हड जैत वादळ आयलें आनी त्या घराक चारीय कुशीतावन आपटलें आनी ती सगळें मोर्न पावले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत कश्ट येता आसतना कशे कश्ट येतात थंयसर आमकां त्या पॅराग्राफान त्या ल्हानशा वांट्यांत पवित्र पुस्तकाचें आमकां पळोवंक मेळटा. एक अनवर जालें तें मुग्धाचें जाल्यार आनी एक अनवर आयलें, तें मुग्धाचें जाल्यार तिसरें अनवर आयलें आनी त्या भायर आनी एक व्हड वादळ आयलें, अनवर आयलें. आमच्या जिणेंत जायते फावटी असलेंत अनवर येतात. एक अनवर मुग्धाचें जाल्यार आनी एक राखवण आसा, तें अनवर मुग्धाचें जाल्यार तिसरें आनी एक. अशें धरणीक व्हरून आपटून सडच्या स्थितेर असलीं अनवरां आमच्या जिणेंत येतात. हो अनुभव मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत आज खंडीत जावन आमकां पळोवंक मेळटा. आमच्या कुटुंबांनी पळोवंक मेळटा, समाजांत पळोवंक मेळटा, सगळ्या संवसाराचेर आमकां पळोवंक मेळटा. फाटल्या सुमार 1.5-2 वर्सां तावन असली स्थिती आमकां पळोवंक मेळटा. ही पीड आयिल्ले तवळतावन आज पर्यंत असली परिस्थिती परत्यान आत्तां मुग्धले म्हणटा आसतना आनी एक व्हड वादळ. ह्या पिड्याक वखो सोदून काडून सगळ्यांकी ते डोस म्हूण सगळ्या वॅक्सिन दिता आसतना आनी त्या व्हायरसाचें आनी विंगड रूप आयल्यान. काल आज आमी पळयता ह्या व्हायरसान आनी एक रूप घेतलां, डेल्टा व्हायरस घे, मारेकार व्हायरस रुपांतर जाला. आमच्या देशांत केरळांत, महाराष्ट्रांत, मध्य प्रदेशांत थंयसर तें पळोवंक मेळ्ळां. ह्या व्हायरसा फूड करूंक आमी सकता म्हणटा आसतना वखो सोदून काडलां विज्ञानीनी आनी ताज्या मागीर तें फूड करी येता म्हणटना आनी एक व्हड वादळ आपटा तें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, असल्या वेळार सक्कडी आमी कंगाल जाल्या, सक्कडे आमी निराशी जाल्ले बरी, खंत बेजाराय.
कितल्या मनशाने काम होगडून घेतला आणि ताजो परिणाम जावन जिणेंत कितली अनसर्टनटी. काम आसा म्हणलें धैर्य ना आसल्यारी आनी ताच्या मागीर जेवंक खावंक आसले परत संपन्मुलां खाली जाते आसात. कितलींशीं मनशां काम आसा गे म्हूण विसरतात. पयलें कामाक मेळनात ती मनशां आतां परत्यान परत्यान विसरतात. तो अर्थकालीन म्हळ्यार संपन्मुलां खाली जाल्यात. जेवंक खावंक भारी कश्टाचें जालां. 1-1.5 वर्सां आदीं कामाक मनीस मेळनातले आज तेत मनीस परत्यान आनी परत्यान आमच्या लागीं विसरतात. काम आसा गे म्हणून अर्थकालीन म्हूण सांगल्यार सगळे थकोन गेल्यात. बिझनेस ना, अंगडी उक्ते जायनात. एक वादळ आयलें आनी ताज्या उपरांत वादळां येते आसात. असल्या संदर्भाचेर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयलें देवाचें उतर. इतली पुरा कर्गां आयली जॉबाचेर, पूण ताणें एकच एक उतर देवा विरोध उसारूंक ना. ताणें इतलेंच म्हळें, आवयच्या गर्भांत हांव विणगो जावन ह्या संवसाराक आयलो आनी विणगो जावन येतालो. हरसिल्लें दांव देवाचें नांव ताणें म्हाका दिल्लें काडवेलां. हरसिल्लें दांव ताचें नांव. तो केदाळाई देवा विरोध उलोवंक ना. उपरांत आमी पळयता इश्ट आयले, सावालां विचारलीं, ताणेंय विचारलीं देवा लागीं आनी एक देवान ताका जाप दिली सावालांच्या रुपार. त्या सावालांक जॉबा लागीं जाप नातली. आनी ताणें म्हळें आनीक हांव उलयना, म्हजें तोंड बंद करता हांव. कित्याक म्हळ्यार ताणें ताजें तर्क ताज्या जाणवयान कितें आयलें पळय तें ताणें विचारलें. पूण देवान सावालां विचारता आसतना ताज्या लागीं जाप नातली. आनी तो म्हणलो हांव सोलवलो आनी हांव विचारना, हांव म्हजें तोंड बंद करता म्हणलो. आनी तो वळू देवान जॉबाक पयलींच्या प्रास कितले उन्नती उबारलो म्हूण आमी पळयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमचे हर एकल्याची परिस्थिती अशीच आसा. आमची वैयक्तीक जावन आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती, सगळ्या संवसाराची परिस्थिती वादळा उपरांत वादळां, लारा उपरांत लारां मारते आसात. कश्टा उपरांत कश्ट येते आसात. एका उपरांत एक पिडा, एका उपरांत एक पिडा. हें जालें म्हणटाना आनी एक कश्ट, तें जालें म्हणटाना मागीर आनी एक अनवार. असल्या संदर्भाचेर आमी खंय वच येता मोगाच्या भाव भयणीनो. डाक्टर लागीं वेचेंगी, विज्ञानी लागीं वेचेंगी आनी ताज्या मागीर आमकां आडालते चलयतले मनीस आतां दिसत नात आनी अधिकारी लागीं वेचेंगी आनी खंय वेचे आमी. सक्कडी आसायाक जाल्यात. कोणा लागीं एक सारकी जबाब खंय तावनी मेळना. असल्या संदर्भाचेर आमकां सारकी जबाब दिवचो आसा एकलोच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमची पातयेणी आनी भावार्थ आमी सोम्याचेर दवरया. आमकां गुंतूना देवाची मांडावळ कितें, सोम्याचें योजन कितें जावंक पुरो. ही आमच्या मरुभुमीचे पयणे कशें इस्रायल प्रजा 40 वर्सां त्या मरुभुमींत समकत गेली गी, त्याच प्रमाणे जावंक पुरो ही कोरोना पिडा सगळ्या संवसाराचेर आयल्या. हे एका तराचें मरुभुमीचें जीवन आमचें, दर्यांतल्या वादळाचें जिवीत आमचें. जावंक पुरो आमी न्ही जाल्यार हेरांनी आमच्या भाव भयणींनी संवसारांत गर्व दाखयलो जावंक पुरो. जावंक पुरो आमकां देवाची गरज ना म्हणून सबार जाणांनी दाखयलें जावंक पुरो. आनी ताच्या मागीर देवाक पसंद नातलें जिवीत जायत्या मनशांनी जियेल्लें आसा. जायत्या मनशांनी देवाक राग हाडवचे तली नापसंदेचें जिवीत जियेल्लीं आसात. आनी तातूंत जावंक पुरो आमी थोडें प्राजीत करूंक आसा. आनी त्या प्राजिताची अवधी आणखी आसूंक की पुरो देखून आमी आज सोम्या लागीं परतून मागया आमचे वयले अनवार निवार सोम्या. जर तर सोदोम आनी गोमारांत 10 बरे मनीस आसतील जाल्यार सगळ्या त्या गांवाक राखतलो म्हणून आमच्या सोम्यान आमकां सांगलें, देवान सांगलें अब्रामा लागीं. त्याच प्रमाणे आज संवसारांत जायते मनशांचे पातक आसा, मनशांचे वर्ते पातक आसा. पूण जाल्यार आमच्या मदें थोडे म्हणी भाग्यवंत मनीस आसात. आनी त्या देखून आमी सोम्या लागीं आज मागया ताजी काकुळट. सोम्या जेजू त्या थोड्या भाग्यवंत मनशां खातीर पुणी, त्या थोड्या बऱ्या मनशां खातीर पुणी ही पिडा तूं आज ह्या संवसारांत ती निवार. सक्कड मनशा कुळाक राख. कशें निनिवेच्या लोकांनी पातकाक प्राजीत केलें, पश्चाताप केलो, तुवें तांकां राखलें, तांचो जीव तुवें काडूंक नाय. आनी त्याच प्रमाणे आज आमी मागता सोम्या थोड्या भाग्यवंत मनशां खातीर हे संवसारांतले कर्ग निवार. सोदोम आनी गोमारांत 10 मनीस आसल्यार तांकां सगळ्यांक तुवें राखता म्हूण सांगलें सोम्या. आनी त्याच प्रमाणे आज आमी अब्रामा बरी तुज्या लागीं विनंती करून मागता. आमी कितलीं जाणां भाग्यवंत आसा आमकां गुर्तू ना सोम्या. पूण जाल्यार आमचे मदें थोडी मस्तू ध्यानाची जिवीत जियेल्लीं
आनी तशेंच त्यागाची जिवीत जियेलीं तुज्या वाटेन सोमकोनची मनशां जायतें प्राजीत करना त्याग करना जिवोवची मनशां भाग्यवंत मनशां तांच्या खातीर सोमया जेजू आज ह्या संवसारा वयलें कर्ग निवार आनी परत त्या पावटी संवसाराचेर मनशांक जिवाळ कर सोमया तुजी काकुळट आमी मागतांव तुजी दया आमी मागतांव आमच्या लागीं तुज्या लागीं मागोवंक मेरीट ना आमी तुज्या लागीं मागोवंक फावो न्ही तरी पूण तुजेर विश्वास दवर न्हू आमी मागतांव तूं आमचो सोमी दयाळ तूं आमचो सोमी काकुळदार हे तुमी कश्ट जालो न्हू आनी वजन वोबयतलो न्हू आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हूण तुवें आमकां सांगलां तेच तुज्या उतरांचेर पातयेनी दवर न्हू आमी मागतांव सोमया आज ह्या संवसारा वयलें कर्ग निवार मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या आराधनांत आमी भाग घेता आसतना आमी जराळ रितीन ह्या संवसारांतलें हें कर्ग निवार दिवं म्हूण आमी सोमया लागीं मागया हे वायरस वेगवेगळीं रुपां घेता वखद सोदून काडटा आसतना आनी एक रूप तें घेता सोमया जेजू हें केदेंय व्हडलें वायरस जावंक पुरो हें कितलें मारेकार वायरस जावंकी पुरो कितलीं रुपां तें घेवंकी पुरो पूण सोमया जेजू तुजे मुखार हें वायरस जिखना कित्याक तूं जावन आसा ह्या संवसाराचो रचनार तूं जावन आसा सर पदवेदार आमचो सोडवणदार सोमी जेजू मोगाळ सोमया जेजू हे वायरस ह्या संवसारांतले खांड उडय ह्या वायरसाक विरोध झुजोवंक आमच्या विज्ञानीक डाक्टरांक तांकां सकत दी सोमया तांकां जाणवाय दी सोमया आनी तांच्या जाणवायेन एक फावो तें वखद सोदून काडना हे वायरस सोलवचे बरी करूंक तूं तांकां गरजाची मोतीची उजवाड जाणवाई आनी तांकां गरजाची समजणी दी म्हूण मागतां आयक आमचे प्रार्थने सोमया आमची प्रार्थना हे सोमया मोगाळ सोमया जेजू आज आमी मागतां काम नासतना निरुद्योगी जावन कोश्टोच्या व्यक्तीं खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या कुटुंबांनी आदाय नासतना खाणा जेवणाक तत्वार उब जाल्यात आनी आज जिणयेंत मागानांतले मनीस ते हेरांचेर दिश्ट घालना आसात आपणाक कांय मेळत गे म्हणून अशें जाल्यार कुटुंबाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सोमया आनी तांकां कितें गरज आसा गी तें तांकां लाभय आनी ह्या वरवीं तांच्या जिणयेंत संतोश समाधान पाट येवं दी सोमया तांकां काम मेळोवन दी आनी तशेंच पुर्ती भलायकी तांकां मेळोवन दी तांचे जिणेंत संतोश समाधान तांकां दी म्हूण मागता सोमया आयक आमचें प्रार्थना हे सोमया मोगाळ सोमया जेजू आमी पळयता जोबाचेर कर्ग येता आसतना कर्गां वयर कर्गां आयलीं आनी तशेंच ताका पिडाय आयली आनी सगळ्यांनी ताका केणूं सुरू केलें तेच प्रमाणे आज आमी पळयता सबार जाणां ह्या पिडेक वळख जाल्लीं आनी तांकां आज धैर्य दितालीं आदार दितालीं मनशां नात सबार जण आसलीं मनशां कोवीड वार्डांनी एकसूरपणांत आसात तांकां तांच्या मोगाच्या मनशांक मेळोवंक जायना मोगाच्या मनशांक तांकां तांच्या लागीं उलोवंक जायना असल्या संदर्भाचेर सोमया जेजू ह्या सकट पिडेस्ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल कशें त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन तुजे वस्तूर आंग वस्तूर आपुडल्या बरी जाताली म्हूण चिंतलें गी आनी त्या वेळार तुजी सकत तिचें तें वळोन गेलें गी तेच प्रमाणे कोवीड वार्डांत आसतल्या सकट पिडेस्तांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत देवून येवं दी तांच्या थंय आसली सगळी पिडा बसमून नाश जावं दी सोमया आनी तांकां बरी भलायकी मेळोवन दी सगळे तांच्या थंय आसचे वायरस ते हुलपून वचून दी सोमया आनी तांची खावजेणी तांची भिरांत आपाधैर हे सगळे पयस वचून दी आनी ते गूण जावन धैर्यान भलायकेवन जावन फाटी तांच्या घरा येवन दी म्हूण मागता सोमया आयक आमची प्रार्थना हे सोमया मोगाळ सोमया जेजू आमी मागता संवसाराचेर सगळे व्यापार वहिवाट बंद जाल्ले स्थगीत जाल्ले आनी ताच्या मागीर मनशांक आदाय नासतना कोश्टोवचें आनी ताच्या मागीर काम करताल्या मनशांक सांबाळ नासतना असो हे सगळी परिस्थिती आमी पळयता कश्टा वयर कश्ट येवचे आनी ताच्या मागीर खाणा जेवणाचो तत्वार वखदां घेवंक पयशे नात अशें जाल्यार सबार संकश्ट कश्ट संकश्ट जायत्या जाणां बगूं मेळटात आनी तातूंय दुबळ्यांक हे कश्ट वजा वयर बऱ्या वयर वजें
असले परिस्थिती असले कष्ट तांकां आसा सोम्या तुजी दयाळ दिश्ट घाल ह्या भाव भयणीचेर तुज्या संवसारांत मनीस जावन आयिल्ल्या वेळार ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें तांकां इश्ट करून घेतले तांचे कश्ट पयस केले आनी तांचे सांगता तूं एक जालोय आज आमी मागता सोम्या तुजी काकूळ तूं आमच्या समाजांत आसच्या संवसारांत आसच्या ल्हानांतल्या ल्हानांक दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक गरिबांतल्या गरिबांक तांकां तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तांकां राख आनी सांबाळ सोम्या म्हूण मागता हांव ऐकमचे प्रार्थन येसुम्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या संदर्भाचेर आमचे सकड कश्ट संकश्ट स्वादीक सक्रामेंत गीतांत आमी गायलेल्या प्रमाणे आमची खंत बेजाराय सोम्याच्या मुखार दवरुया सोम्याच्या पांया तळ दवरुया आमच्या जिणेंत मस्तू कश्ट आसात मस्तू खंत बेजार आसा आपदैर आसा अनसर्टनिटी आसा दूख आसा सोलवणी आसा बेजाराय आसा हे सगळे सोम्याच्या पांया तळ दवरुया आमच्या जिणेंतले सगळे ते कितें ऋणात्मक आसा नेगेटीव आसा ते सगळे सोमी जेजू काण उडोवन दी आनी आमकां ताज्या कुरपेन भरून दी ताज्या कुरपेच्या शेलान आमकां नेटोवन दी आनी आमकां तो धैर्यान भरून दी ताज्या पवित्रात्मेची सकत आमचेर वचून दी म्हणून ह्या संदर्भाचेर आमी मागया Hallelujah, 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 hallelujah. अर्घ तुका सोम्या जेजू होकलाप तुका सोम्या जेजू hallelujah, 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 hallelujah. सोम्या जेजू आम्ही तुका समर्पण दिता सकड पिडेस तांकां आज तुझ्या पांया तळ हाडता सोम्या तुझी गुणकटची सकत तांचे देवण वचून दी सोम्या जेजू जिन्नी येता सलवल्या सकड आमच्या भावा बहिणीक तुझ्या पांया तळ हाडता आमी सोम्या तुझी दिश्ट तांचेर घाल तांकां हात धरून उखल सोम्या जेजू मोगळा सोम्या जेजू आमी मागता सकड निरुद्योगींक तुझ्या पांया तळ हाडता तांच्या जिणेंत भरवसो दी सोम्या तांच्या कुटुंब चलोवन व्हरून गरजाची सकत आनी तशें संपन्मूल तांकां वदपसून दी सोम्या मोगळा सोम्या जेजू दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक कश्टतल्यांक वखद जाय आशिल्ल्यांक मार्गदेगेर आशिल्ल्यांक निराश्रितांक निर्गतिकांक आमी सगळ्यांक तुझ्या पांया तळ समर्पण दिता ह्या कोरोना पिडेच्या समयार मस्तू मनशां संवसारांतली सकड मनशां कश्टाक वळख जाल्ली आनी तशेंच धैर्य सांडिल्ली आनी तामेर आकांता वळख जाल्ली खंती बेजारान आसची सगळ्यांक तुझ्या पांया तळ समर्पिता सोम्या तुजी सकत तांचे देवण दी हालेलुया 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 अर्घ तुका सोम्या जेजू होकलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाच्या भाऊ भयणीन एक घडी भर आमचे वैयक्तीक कश्ट कितें आमकां सांगूंक आसा ते सगळे आमी एक घडी भर सोम्या लागीं सांगया आमच्या काळजाच्या गुंडा येता सांगया सोमी जेजू जावन आसा आमचो सोडवणदार आमचो एकलोच रक्षक ताका असाध्य म्हणलें कसलेंच ना आमचे कश्ट उसारुया आमचे दूख उसारुया सोम्या लागीं तो आमकां हर एकल्यांक पळयता ह्या संदर्भाचेर ताजे आशिर्वाद आमचेर तो वत्ता आमच्या हर एकल्याचेर आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर सगळ्या संवसाराचेर ताज्या आशिर्वादाक आमकां आमी तयार करया आमच्या काळजीजांनी मन उक्तें दवरया आमचे जिणेंत कितें संकश्ट आसा तें आमच्या मती उडासा काडया आनी आमच्या कुडींत कितें पिडा आसा आनी आमच्या मोगाच्या मनशांक कसली पिडा आसा ते सगळे उडासा काडया आमकां खंयसर आमच्या कुडींत पिडा म्हूण बगता आमकां गूण जायचे म्हूण बगता त्या जाग्याचेर हात दवरन सोम्याची काकुळटा आमी मागया सोम्या जेजू धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आनी ताज्या मागीर ही दूख म्हजे वयली निवार ही पिडा म्हजे तावन काण उडय ह्या वेळार सोम्या लागीं कालतेपणी मागया सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावया Sacramenta Satsangnaman Kuruya Urviratya Rupa Bodla Novyuriti Adarya Solvod Mecha Askatvisha Bhavatache Mordivya Zashe Bapa
तशेंच पोता सारी स्तुती जावं पदवी महिमाच ससना एकाच जाळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय राज करताय ससनाच्या ससना सच्चे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.